बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ले नगर प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची मागणी करून बीजेपी लिडर्सांनी थळाव्या लोकांसयत जुवारीतल्या एमईएस कॉलेजी जंक्शनाचेर निर्देशना केली। आंदोलकांनी भितरले रस्ते गरम करप, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाक लागून लुकसाण जाले, दुकानाकडेन बरी वचप, फुटपाथ आनी गटर बांदप, एसटीपी सयत गटाराचे जाळे आनी नेमाने कोयर काडपाची मागणी केली। ह्या आंदोलना वेळार बीजेपी लिडर्सांनी कुर्तालीमातल्या मतदारसंघातली जायती उदरगतीची कामां प्रलंबित आसा असो आरोप केला आनी भाजपा आमदारांनी प्रतिबंधित्व केला। मतदारसंघाची नेटान उदरगत जाल्या असो दावो केला। येवपी गोंय विधानसभे वेंचणुकेत भाजपा उमेदवारांक तेंको दिवचो अशें आवाहन तेणी मतदारांक केलां। आयज बाब संतोष देसाय जो हांगालो पंच आसा तेणी बरी इनिशिएटीव घेतली। ह्या वाटचालीन तेंचो कितें कितें प्रॉब्लम आहा पळय तो आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघाचो प्रभारी ह्या निमतान तेंच्यांनी म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लें बाब संतोशान। ह्या मेमोरंडम एक 3-4 इश्यू आसा। मेजर इश्यू म्हणटा पळय तो रोड आसा हांगा, रोड हॉट मिक्स करपाचो आहा। दुसरो आतां सिवेजीचो आसा। हे मेजर इश्यूज जे आहा पळय ते ह्या वाठारांतले हेंचे सॉल्व जावपाक जावंक जायना, म्हणजे जावंक ना अजून पासून। आमी पळयता की झेडपी इलेक्शन पळय, पंचायत इलेक्शन पळय, एमएलए इलेक्शन पळय किंवा एमपी इलेक्शन पळय, खंयचें इलेक्शन पळयल्यार जाल्यार ह्या वाठारांत आमकां भारतीय जनता पार्टीक चड वोटींग पडटा, सदांच पडटा। आनी समज वोटींग समज बीजेपीक सुबेज पडटा जाल्यार हांगाल्या आमच्या कार्यकर्त्यांच्या, आमच्या वोटरांची कामां जायना। कित्याक लागून जायना हे चिंतपाची गरज आसा। आमी पळयतात हांगा बीजेपी म्हटल्यार नेक्स्ट डेव्हलपमेंट म्हणटा। ज्या ज्या जाग्याचेर म्हण हांव वास्को पळय, वास्को डेव्हलपमेंट आसा। मुरगांव पळय, संकल्पान आतां 20 बेडेड हॉस्पिटल फाउंडेशन घालता, थंय डेव्हलपमेंट जाला। दाबोले आमचो मोविन सर कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट चालू आसा। ज्या ज्या बीजेपीचे एमएलए ज्या जाग्यार येयलेले त्या मतदारसंघात उदरगत जाल्लेली आसा। आयज आमकां एक वीक पॉयंट आसा की आमचो हांगा आमदार आसना। जेन्ना आमचो आमदार स्वयं आमचो आमदार आसतलो तेन्ना हांव 100% सांगता की कुठ्ठाळे मतदारसंघ हो फुल्ली डेव्हलप जातलो। आयज हांगा पळोवंक शकता आमी ही जी एरिया, हांगा जे एरिया सुशिक्षीत लोक रावता, वेल एज्युकेटेड लोक रावता, हे सोसायटीन सगळे एज्युकेटेड लोक रावता, हे सगळे बंगलोज आसा। हांगा मेजर डेव्हलपमेंट नाका अशी। हांगा बरे भशेन रोड केले, नेसेसिटी रोड केल्यार पुरो, रोड फुटपाथ केल्यार पुरो, तांकां सिवेज लायन पुरो, टायम टू टायम वॉटर कनेक्शन पुरो, इतलेच पुरो। हेंचे आनीक तुका हांगा व्हडलो कॉम्प्लेक्स गार्ड किंवा हांगा कम्युनिटी हॉल बांद, हे कांयच मागना। जे नेसेसिटी आहा पळय तेच मागता हे लोक। हे जे रहिवासी आहा पळय, तुमी आतां पयले आसले सगळे एज्युकेटेड लोक आसा आनी तेंचे जे मेमोरंडम दिला पळय तेंचे पीसफूल हांगा रॅली केल्लेली आसा। आनी बिंग हांगा भारतीय जनता पार्टीचो हांव सेक्रेटरी आसा, हांगालो प्रभारी म्हणून काम करता, तेणी म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लो आसा फक्त की जे रोड ऑलरेडी जे टेंडर जाल्लेले आसा किंवा ते जावपाचे आसा ते फक्त फॉलोअप करपा लागून हांव संतोशान म्हाका जे दिल्लेले आहा ते 100% फॉलोअप करतलो आनी एश्युरन्स दिला की जाता तितले बेगीन आनी जाता तितले फास्ट हांव फॉलोअप करून ही कामां करून हाडपाचो प्रयत्न करतलो। आनी आयज हांगा खुबशे अपोजिशन कितें उलयता, हांगा रोड जावंक ना, कितें जावंक ना। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कुठ्ठाळे मतदारसंघात पयलीं भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसलेलो आनी तो आमदार आसतना हांगा हॉस्पिटल जाल्लेलें आसा। तुम्ही पळयलां आसतलें हॉस्पिटल जाल्लेलें आसा व्हडले कासावले, बरें हॉस्पिटल जाल्लें। हांगा लोकांक ते बीजेपीचो एमएलए आसतना। सेकंडली तो कोर्तालीम कुठ्ठाळे जो मार्केट आहा जीएसआयडीसी थ्रू बांदलेलो आसा, तो मार्केट बांदलेलो आसा। हे मेजर प्रकल्प 2 प्रकल्प कोण आसतना आसलेले, भारतीय जनता पार्टीचो एमएलए आसतना जाल्लेलो। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा येता त्या काळान म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो एमएलए हांगा हाडपाचो, ज्या कारणान हांगा डेव्हलपमेंट जावंक शकता। आमची पंचायत सांकवाळ पंचायत आहा, 15,000 वोटर्स आहा किंवा 15,000 लोक आहा। ही अवाढव्य पंचायत आनी कामां तुम्ही पळयलां जाल्यार आसतलें आनी लोकांक सगळ्यांक खबर आसतली की खंयचें एप्लिकेशन जाल्यार वर्सां वयता थंय। कित्याक हांव कोणाक ब्लेम करना, हांव सेक्रेटरीकूय ब्लेम करना, बट सेक्रेटरीक इतकी कामां आसता, एवरी डे तो कोर्टान आसता, एवरी डे कोण फायल करता केसी तेजेर तो कोर्टान आसता, तो कोर्टान अख्खो दीस सकाळचो वयता, सांजचो ताका कांय काम बारीक बारीक काम करपाक पडचें पडटा। आनी एक घराचें बायफर्केशन तेणें चॅक करपाक भरपूर टायम वयता, हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर ते करपाक चॅक करपाक इतके पेजी आसता ते चॅक करपाक टायम वयता। सो म्हाका दिसता की एका सेक्रेटरीनी हे हँडल जायना। हेका लागून गव्हर्मेंटान आमची पंचायत बायफर्केट करून आमची सांकवाळच्यान आमचे एमएस कॉलेज आनी वॉर्ड नंबर 11, 9, 8 हे काढून एक पंचायत वेगळी करपाची, ताकी आमकां सेपरेट सेक्रेटरी मेळटलो आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान तो जास्तीत जास्त काम करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून लोकांक सुशेगाद म्हणजे बरें दीस दितलो। कित्याक आज पळयल्यार बारीक जर हांगासले लोक म्हाका विचारता आमचे पंचायतीन ऑनलायन पेमेंट कित्याक जायना,
ते वयता थंय आनी सेक्रेटरी खंय सेक्रेटरी गेला हितून कोर्टान दुसरो वयता सेक्रेटरी खंय सेक्रेटरी आयज लीव घेतला म्हणजे हे प्रॉब्लम्स आहा ना अशें न्हू हे प्रॉब्लम्स आहा आनी हे प्रॉब्लम गव्हर्मेंटान ट्राय टू सॉल्व करपाक मॅक्झिमम ट्राय करपाक जाय आज जर हे सॉल्व जायना लोकांक खूब त्रास जाले लोक मागीर रस्त्यार येतले हे कितें चल्लां काय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता दीपक नायक सर आमचो बीजेपीचो प्रभारी तेणें हे इनिशिएटीव घेवन जास्तीत जास्त प्रॉब्लम आहे त्याचे मेमोरंडम दिलो जय आयज आमी हांगासर विद्यानगर म्हळ्यार एमएस एरियाच्या हांगासर आमी आयिल्ले आहा सो हांगा फोन घेवन खूब बरें दिसलें कित्याक एकवट सगळ्यांचे आनी हो जो एमएस कॉलेज आहा कुठ्ठाळे मतदारसंघात जर आमी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी चडांत चड हांगासर हो जाग्याचेर मतां मेळटा आनी आमकां फोन घेवन खूब हें दिसता कारण तेंची जे आमकां आमच्या कडेन तेंच्यांनी डिमांड केल्ले आहा ते मेमोरंडम जे दिल्ले आहा आमकां तेंच्यांनी ह्या कामा खातीर ते एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हणून आमची सगळी टीम यांचे जे कितें काम आहा ते आमी 100% आमी ट्राय करतले आमचो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो पार्टीचो अध्यक्ष तेच्या मुखार व्हरोन ही जी तेंच्यांनी कामां दिल्ली आहा ती आमी पूर्ण करतले आनी तशेंच हांव एक सांगपाक पळयता ज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आहा त्या जाग्यार तुमी पळयलात जावं ते मुरगांव जावं ते वास्को जावं ते दाबोली ह्या मतदारसंघात ती कामां कशी उदरगत चालूच आहा पण हांगा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना पण इंडिपेंडंट आहा आमदार पण आमी लास्ट टायमूय आमी पयले जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार हांगासर ह्या मतदारसंघानूय आशिल्लो त्या टायमार आमी पळयलात की आमचो कुठ्ठाळे मार्केट कॉम्प्लेक्स येदो व्हडलो जाला जो कासावले पीएचसी जो हॉस्पिटल आहा इथे व्हडले जाला आनी तशेंच जी एमएस एरिया ही एरिया जी आहा ती हॉट मिक्स जाताली जावं संपूर्ण एरियार हॉट मिक्स जाताले पण आतां तो पळयतात थंय आमी त्याला हॉट मिक्स आतां हांगासर जायना पण ह्या खातीरूय आमचो आमदारूय तितलो हाडपाचो हेवूय इम्पॉर्टंट आहा ह्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचो आमदार हाडपाक जाय जे करून आमची कामां जी फास्ट जातली म्हाका दिसता चडशे रोड भितरले रोड इंटरनल रोड ऑलरेडी टेंडरिंगाक गेल्लेले आसा सो पावस सोंपल्या उपरांत सप्टेंबराच्या उपरांत डेफिनेटली आमी फॉलो अप करतले आनी बेगींतल्या बेगीन ते रोड म्हटल्यार जावपाचो तुमकां आश्वासन दिता की बेगींतल्या बेगीन जातले रिगार्डिंग तुम्ही म्हटले आता कॉलेज रोड विथ फुटपाथ्स अँड गटर्स दॅट वी कॅन थ्रू झेडपी फंड्स आय कॅन टेक फॉरवर्ड अँड मेक शुअर दॅट फुटपाथ कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड आणि गटर्स बी आम्ही घेऊ शकता गटर्स सो दॅट एकदा जर फुटपाथ झाले आणि गटर्स झाले जाल्यार म्हाका दिसता की एमएस कॉलेजीन जे भुरगे येता स्कुलाक तांकां हर्डल्स जावचे ना कित्याक खूब आमी पळोवंक शकता की व्हडले व्हडले टँकर्स पाणी घेऊन आणि खंयचे खंयचे सिमेंटिंग कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तेन्ना व्हडले व्हडले गाडये भितर वयता आणि सगळ्यांक इनकन्विनियन्स जाता स्पेशली रेजिडंट्स तशेंच भुरग्यांक सो आय कॅन ते घालू शकता आमी आणि हांव तुमकां आश्वासन दिता डेफिनेटली टेकिंग केअर ऑफ फुटपाथ अँड गटर्स म्हाका एक प्रपोजल दिवचो पडटलो हांव रिक्वेस्ट करता संतोष बाबाक एक प्रपोजल दिवपाचो आणि तो बेगींतल्या बेगीन हांव इंजिनियराक हाडून एस्टिमेट बी काडून घेता आणि बेगींतल्या बेगीन आमी फुटपाथ आनी तो तुम्ही म्हटला तशे भशेन गटर्स सायडी गटर्स जाय कित्याक लागून उदीक जेन्ना गटर्सा प्रॉब्लेम कित्याक जाता तेन्ना गटर्स ना सायडी आनी रोड आमी कन्स्ट्रक्शन करता आनी जर पावस पडटा आनी पावस जर एकोमडेट जालो रस्त्याचेर जाल्यार रस्तो पिड्यार बेगीन जाता तेच्या खातीर गटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो वी वील टेक केअर ऑफ गटर एज वेल एज फुटपाथ तो हांव झेडपी म्हाज्या फंडाच्या थ्रू आय वील ट्राय माय बेस्ट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. That Vidyanagar is facing, I would like to highlight on one actually it is a very hazardous issue, that is irregular garbage collection. So of late we are seeing that garbage is not being collected on a regular basis, which is causing a real havoc among the residents, because the residents are forced every alternate day we don't have the garbage collection happening here. So what happens is when garbage is not collected, residents are forced to keep all the garbage inside the compound. Some of them also throw it outside. And the next morning when we see, everything is all over the place. There are so many stray dogs, the rodents, and also with this monsoon, it is becoming very difficult for us to manage the garbage. So we have been asking the concerned authorities. When we approach them, when these garbage collectors come, when we approach them, why could you not make it up yesterday? So they have their various
answers. So they say they don't have the vehicles, proper vehicles, and then they say there is a lack of manpower. Sometimes they also complain of not getting the payments on regular basis. So these all things are creating a problem for the residents here. So we request the panchayat to get in touch with them or have a conversation with them and sort out the issue, whatever it is, and provide us proper garbage collection, whatever. करा खातीर